सगळीं आमी उबी रावया. मिसाचे सुरवातेक आमी गायन गावया. ह्या मोच्या उगडासाक करात. A14 पान 7 A14 पेज 7. हे मोच्या उगडासाक करात. ही जेजूची आज्ञा मानू. पावणदारो पुढे सोरा. हीच भेटून मोनी तोड करू. यातीक से मुक्ती तोर सोरता. युगार दिवया कायन करू. विसावेची आशीर सहाया. ल्हान व्हड मातकाची दूख करू. प्रितीच्या बाबळीनो मानियल जुआंव फिगरेतो हो आमचो भाव संपल्यार आयज 3 वर्सां भरतात. ताका सर्गींचें सुख आवडया आनी ताच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय मागुया. तेच परी आयज आपलो 25वो लग्नाचो दीस संभ्रमतात. 25th वेडिंग एनिवर्सरी लुईस आनी विल्मा गोम्स. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालुया. 25 वर्सां ताका फावत केल्यार देवाचेंच देणी तें तांकां दिनवासुया. आयज 30वेर उतुमराचे सायबीणमाय तालिगांवच्या गांवांत ह्या कुटुंबाक भेट कोत्ता. अमाराल वाडो प्रुदेन्सी आवाज, व्हडलें बात्री नातालिया फेर्नांदीस, कार्दोज वाडो झेवियर फेर्नांदीस, केरांत नेल्सन ब्रागांचा. तिचे विणवणेन ह्या कुटुंबाचे देवाचो शुभ आशिर्वाद पडूं म्हूण ह्या मिसान मागुया. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवे. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सव्यासो. तुमचे सव्यासू. प्रितीच्या बाबळीनय पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरेक सगल्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, विसा काकूतको, विसा काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको. प्रार्थुया. बोस सोरपदवेदार देवा, बोबाग्योन तांकवार मारीची शेकाय आमकां फाव केले देखून आमी संतोस्तांव. हे मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो कोरो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागिवून पावलून एफेसकाराक बरयले चिटी वेलें वाचप. भुरग्यांनो, सुम्याच्या एकवटान तुमच्या आवयक बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. बासानूंक लायलोली
पयली आज्ञा ही, तुज्या आवयक बापायक मान दी, आनी ही आसा बासावणी, अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आंक ह्या संवसारांत तुमकां मेळटलें. आवय बापाय न्हू तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयेग दिवं नाका. सुम्याचे शिकोवणे पोरमोणे तांच्यो चुकी दाखोवन आनी बूद दिवन तांकां बरी देखेन वयर काडात. गुलामानू, ह्या संवसारांतले दोनयांक क्रिस्ताक जाल्ल्या पोरी भिरांतीन, मानान आनी साद्या काळजान कालती रावात. तें तुमकां पोळेतात तेन्नाच तांकां खुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण क्रिस्ताचे चाकरां कशीं तुमी देवाक जाय तें सगल्या काळजान तान कोत्तात देखून. मनशाचे खातीर न्हय पूण सुम्या खातीर भार घेवन वावर करात. जाण एकल्यान गुलामांक तशेंच स्वतंत्र मनशांक आपल्या बऱ्या वावरा पोरमोणे सुमी मुजुरी दितलो म्हूण उगडास दवरात. आनी तुमी दोनयांनू हेच भाशेन तुमच्या गुलामांक सोरी चलात आनी तांकां बेकडावचें सोडात. कोणाचेच तोंड पोलें नासतना तुमकां आनी तांकां एकूच भाशेन वांगयतलो स्वर्गार एक देव आसा म्हूण उगडास दवरात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. जबाब. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगलीं म्हणुया. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्पोरा. तुजे बोग तुजें वंदन करूंक, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी पोरगोट करूंक. जबाब. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. अशी सगल्या मनशांक तुजी वोडटी कर्तुबां आनी तुजी राजवटकीची लोकलोकीत मोहिमा खोलीत जावं. तुजें रायस म्हणल्यार सासणाचें रायस. पिडकेचे पिडके तुजी राजपदवी तोगता. जबाब. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो तुज्यो करण्यो मोगाच्यो. सोकला पोट्टेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलामांक चेपलोल्यांक तो नीट उबीं कोत्ता. जबाब. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. उद्गार. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय सोय. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय सोय. शिव वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेक तुमी भागीदारां जावंच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय सोय. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. दर एका नगरांत आनी गांवांत वचून जेजू शिकवण दीत जेरुजाल्याची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सडवण जोडटली ती तडींच न्हय?
ताणें तांकां अशी जाप दिली, अशीर दारवंडांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात, कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचून दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या म्हऱ्यान आमी जेवल्याव आनी पियेल्याव आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवन दिल्याय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. वायट करतल्यानो सगळीं तुमी म्हजे सोशिल्लीं पयस सरात. तेन्ना अब्राहम, इजाक, जाकोब आनी समेज प्रवादी देवाच्या राज्या भितर आसतले आनी तुमकां भायर उडयलोलीं पळोवन तुमी रुदोन करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. उदेंती, ओस्तोमते, उत्तरी आनी दक्षिणेंतावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीनो, उत्तमराचे 2 दीस उरल्यात, म्हणजे तेरसाचे म्हयनो सोंपूंक 2 दीस उरल्यात, आयज आनी फाल्यां. आनी आवडटा सगल्यांनी आमी तेस केला, जावं आमचो कास्की, जावं आमचो फामिलीनी, जावं आमच्या समुदाय सूय आसा ती दवरची. प्रितीच्या बाबीनो, आयज आनी फाल्यां हांव सायबीण माचेरूच नियाळूंक सोदतां. आनी आयचें शुभ वर्तमान नियाळल्यार म्हाका दिसता तेस करतना आमच्या दर एकल्याचो आवडो गोरच्या दोनया घराचें दार म्हजे पासत उक्तेंच दवर. The Lord of the house, keep the door of the house open for me. कित्याक घरचो दोनी दार धांपतले म्हण आसा. तेका लागोन जितले पावटी आमी तेस कोत्ता तितले पावटी आमकां रोजतल्या देवा बापाक आमी मान दिता. पयलें वाचप, आवय बापायक मान दिवंक सांगता. बाग्योन तेरेजा दे अविलाचें तेरेजा म्हणटालें, एकूच नमान मरे पुरो. One Hail Mary is worth than a whole life of suffering. म्हणजे एक नमान मरे म्हूण तुवें देवाक जिखून घेतलो, देव मानलो की तुजी नमान मरे आयकोन. ह्या पासत आवय बापायक मान दियात. आनी जेन्ना आमी तेस कोता तेच आमचें काळीज मन सारकें रुजू करूंक वावुरता वो कोत्ता कुरपा दिता. आमी सगल्यांनी पातकाक फाट करूंक. कित्याक आयचो शुभ वर्तमानाचो उतारो इज अ बिग आन्सर टू ऑल दोज हू थिंक पातक केल्यार कितें जाता, देव काकलूच सार न्हू, देव सगळ्या स्वर्गार वता न्हू. अ बिग नो. देवान सारक सांगिलां, वायट कोत्तल्या न्हू म्हजे तावन कोडसरात. हांव तुमकां कळकोना. गॉड हॅज क्लियरली टोल्ड, all those who do evil get lost from me or go away from me. I do not know you. Father, वायट करतल्या म्हळा आमकांय म्हणना. वायट कोण कोता, पातक आदारता तो संवसारां पातक वायट कोता. कित्याक पातक वायट आनी पातकाचो परिणामूय वायट. Who does evil? One who commits sin does evil or perpetuates evil in this world, because sin is evil and the effect of sin is always evil. Is evil itself always कित्याक सदां evil, always पण आनी reasons सोदतलीं, loopholes सोदतलीं. Sin is evil, effect is also evil. तेका लागून तेस कोतून चिंताय. तेस कोतून जायते फावटी आमगे फकत मागणी, सायबा आमगे फामिलीचे बेसांव घाल, सायबा म्हाका भलायकी दी, सायबा आमगे भुरग्यांक शिरीस दी, हें सगळें करूंक जाय. मागणी उच्चारूंक जाय, आमगे पितिसांव आहाय तीं वयर घालूंक जाय. पूण त्याहून अदीक आमगे वायटो वे सोयबाचेरूय नियाळ करूं ना. वी शूड रिफ्लेक्ट ऑन आ इवल नेचर. म्हणजे म्हाका राग आ, सायबिणीको मागाय, रडोन मागाय. सायबीण हांव तेस कोता, मुगे राग उण कर. म्हाका राग थांबोवंक, थोंडावंक करपा दी. नाटकाय आसा मागाय. सायबा म्हाका मुगे नाटकाय उण कर. कित्याक म्हाका दुसऱ्यांचो दुस्वास. वाय डू आय हेट माय नेबर्स
my brothers and sisters who are also equally loved by you. कित्याक तेंच राग कोता हें म्हडाय तेस कोराय कित्याक तेस सगळें आयज आमी हें मागनाय आमी धांवडावन तेस करूंक सोदताय धांवडावन तेस मागीर नियाळ जातो कितको न्हू what is missing in the holy rosary is reflection. We pray mentally आमी मागताय तोंड कोण कोण उतर उच्चारताय but reflection is very much missing. That's why we feel rosary is not effective in the life. And मागीर my rosary केदोन भायर धोब्या माल ती आमी मागीर उगडासूना. Then we don't remember when we have thrown out the rosary bead into the dustbin. We feel, what's the use of praying the rosary? Repetitive prayer. No? There is no effect only. प्रितीच्या बाबडनो आनीक एक सांगता तुका एक देवासां म्हाका चड मानता तें म्हळ्यार द डिवोशन टू द 3 हेल मॅरी. सकाळीं उठ्ठाना रातची न्हिदताना म्हजो दीस सुरू जाता आनी म्हजो दीस सोंपता ह्या हितून कित्याक हांव मेमोरार म्हणटा आनी मेमोरार मागण्या तुमी ही 3 नमान मरे म्हणटा आनी हांवें एड केलें तांकां आमचे बापा आनी महिमा बापा ताका ही 3 नमान मरे म्हडाय. पयलें नमान मरे फर्स्ट नमान मरे म्हणटी मागात Mary, my mother, gave me the grace or save me from venial sin. सादी पातकां जें कोण मरोन ना पूण सादी पात एकठांय जावन देव तुगे जुट्टी कोता तुगे अकाउंट बोता. दुसरी नमान मरे म्हणटी मुणात Mary, my mother, give me the grace to avoid mortal sin. मोरना देख पात कोताय ती आमकां वाठाय कुरपा दी आमी वाठावंक फकत देवू वाटायतो न्हू जायते बट देव म्हणटा चल तूंय एफर्ट कर. आनी तिसरे स्वातेर हें हांव सक मानता गिव मी द ग्रेस Mary, my mother, give me the grace to avoid temptation and occasion of sin. म्हणजे मागे आमी फकत ताळण्यांचेर बोर घाताय देंवन ताळ म्हणजे कित्याक देन वी हॅव अ रिजन. दुसऱ्यान म्हाका ताळणीक आयलो जावं मनशान जावं संवसार जावं देंवचार पूण ओकेजन ऑफ ग्रेस म्हणजे जायते पावटी म्हाका जाय पातक करूं ताका लागून हांव क्रिएट कोता सिट्युएशन्स टू सिन. ताका लागून हांव थिंग वयता जो हांव जाणा शुअर हांव पातकां पडटलोच हें कोता पूण हें सगळें सायबिणीन चिंतलो ना. ताका लागून सायबीण माय भोव पावरफूल हें सांत सजमलें ताका लागून आयज त्या आल्तराचेर आहाय. आनी थोड्या दिसांनी नोव्हेंबराची 1 तारखेर म्हणजे फ्रायडे आमी सगळ्या सांतांची परब पुतळ्या सायबीण माय राणी सगळ्या सांतांची आयज ते घेवन हांवूय तूं स्वर्गार वेचो. स्वर्गार वयतो जाल्यार आमगे वायट थोबेन जिवीत नियाळून वायट आहा तें कुस्कुटान ती काच पडलें कित्याक हें इल्लें कुस्कूट संवसाराचें निसवण कोता न्हय फकत संवसाराचें तुज्याय जिविताचें आत्म्याचेर होत आहा पातकाचें तुका स्वर्ग केन्नाय मेळपाना कित्याक देव म्हणटलो वायट करतल्या न्हू म्हजे सोशिली कोडसरात हांव तुमकां वळखोच ना. बेठोवनेक आमी गायन गावुया C27 निश्कोडोंक निर्मोल उंडो पान 39 C27 पेज 39. Niskoro girmoro Edice abigata Sasa povitapa Tugado soborvida Podría ser
उबी रावया. म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन कोण वाळ्या बापा भाग्यवंत आंकवार मरे देवाची मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानो शिकोर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळे आनी सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या आनंद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरेची उदोरीन ताणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी मरणांचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, povit, towaranco sorwisło tu, zorganizował ona tu ciało jowa, usolindu da soj, 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 soj. Sorvesporace nami, jedna taka soj, soj. Usorbi ducha soj, 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 soj. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची इज्जत तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या आस्बिस्मा सिमिया आमच्या उशलेर बिस्मा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मतान सर काळीन तुका मनवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडमंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्या तुवें तरेंचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुका आमची गरज जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावुया D40 571 D43 पेज 71 तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा Torce abiduga Tuka amchi goro Jesus sarvonara Kovalega torce sade Torce abiduga Venara non c'è
शेवणी दुगो प्रार्थुया सर्वेस्परामच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंतांकवार मरे देवाचे मातेच्या उडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाची गोठाय आमचे माये वरवीं तुजी कुशी पाळून सर्गार तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. प्रितीच्या बाबून आयज आमचे गोचेन सांजे 5:30 वाजता पेरपेत सुकर साहेबणीची दबाचीक परब दिस 5:30 वाजता आमी मीस सुरू करतले. तेस आयज आसचो ना 5:30 मीस. त्या उपरांत मीस सोमतोच आमी पेरपेत सुकर मायचें नवेन करतले आनी मागीर पुरसांव आमी काडटले. कॉन्फ्ररीचे मेंबर आहा तांचे लागीं मागता तुमी अपमूस घेवन येवचें. पुरसांत वांटो घेवचो मांडा उडय सांबाळची सगल्यांचो त्रास दिवची. 5:30 म्हणलां 5:30 आमी मीस परबेचें सुरू करतले. कोडीत कोत्ता आयज इंतेर आहा इगोचेंत फ्युनेरल आहा 3:15 वाजता आमी सांतीस वाड्याचो भायर काडटले मार्गारिता वियागासीचो आनी 3:30 इगोचेंत मीस जाता. बेगीनूच दवरला कित्याक 5:30 मीस बी आहा त्या तिच्या आत्म्या पासून मागचें आनी घडटा जाल्यार खुशी जाल्यार तुमी इंतेराच्या मिसांत वांटो घेवचो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्यास सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. Perpetuo,